पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे असो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमी आयज प्राचीन कालाच्या पयल्या आयत्राक दोन प्रांतीक चलपाचे यात्रेक वांटो घेतलो. आमी चलून ही भावार्थाची यात्रा 3 भागांनी करता: सांकवाले, इगोर्जेंत आनी घरांत. आमी सगळीं चलून मागणें करून आमचे इगोर्जेंत आयल्या. एकचारान प्राचिताची पावलां मारून नोर्सणेची वाट चलुया. हो आमच्या दोन प्रांतीक चलपाचो यात्रेचो सार आमकां एकचाराच्या संबंदान बांदता. प्राचीत करून जिविताची पावलां मारूंक बोल करता आनी नोर्सणेच्या जिविताक उठयता. आमचो यात्रेकार देव आमचे बरोबर सुरवातेक जावन आपुणूय यात्रा करता. ही यात्रा न्हय फकत भायलीच गुणां जावं, पूण आमच्या क्रिस्ती जिविताची नोर्सणेची गुणां ती जावंक आमकां देव बसयता त्या व्हरत्या देण्यांक तयार करूंक एकवटान ह्या यात्रेकारांचे समारंभेंत खुशालकायेन वांटो घेवया. भयणी भावांनो, प्राचीन काळाचो पयलो आयतार आनी हे पयल्या आयताराक आमी जेजूच्या ओरोण्यांत गेल्ल्या आनी ताच्या ताळणेचेर नियाळ करता. आमचे दिसपट्टे जिवितांत देवचार आमकां तरेतरेच्यो ताळण्यो घालता आनी हे ताळणेचेर झुजूंक एक व्हडलो उपाय म्हळ्यार आमी देवाच्या संबंदान जियोंक मागणी करूं आनी मागण्यांतल्यान देवचाराचे सगळे ताळण्याचेर जोयत व्हरूंक आमकां कृपा आयज मागुया. आज आमी आमचे इगोर्जेंत हे रेदेमतोर इस्पादेचे मिसांव सुरू करता. जिवीत बदलात, प्राचीत करात, नवी मनशां जावात, हो ताळो देवाचो आमकां सगल्यांक. आज सांजे सुवरांचेर जी मिसांवांची यात्रा आमी सुरू करता ती शेनवार पुऱ्यान आमकां कृपेची जोर जावंक आनी भोव करून ह्या रेदेमतोर इस्पाद्रीक केली देवाची कृपा देवाचें उतर पुरगटूंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा हे मिसांत मागुया. फातिमा मिनेजीस हे आमच्या भयणीचे इंतेसांव बसत आनी तिची बरी भलायकी बसत मागतना आमचो भाव आतुशाची गोरकान बरी ना, हॉस्पिटलांत आसा, तिचेय बसत हे मिसांत मागुया. हांव पातकी स्वर्गवेदा देवा आनी तुमकां आवडून मनान चिंतून तरांत वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो गोड अपराध सगळो सौभाग्य सदांच कुंकवार मरीक आनी तुमकां आवडीनो म्हजी गती सोरपत वेदार देव आमची काकूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया.
आमचे एक एकल्याची ते सवा हेजो मात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. स्वर्गीचे बापा, पवित्र आत्म्यान बोल्लोलो तुजो पूत जेजू स्नान घेतोच ओरोण्यांत गेलो. तुवें 40 दिसांच्या उपासान आनी देवचाराच्या ताळण्या वरवीं ताची परिक्षा जाली आनी तो जैतिवंत जालो. तशेंच आमकां तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांक तूं पवित्र आत्म्यान भरताय आनी आमचे जिणेंत दणवण करूंक आनी देवचारा लागीं झुजूंक आमकां आपयताय. हे परिक्षेंत आमी तुका विस्वासी रावंक आनी जैतिवंत जावंक तुज्या पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां दी. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. नोये लागीं आनी तांच्या भुरग्यां लागीं देव असो उलयलो, पळयात, हांव तुमचे लागीं आनी तुमच्या फाटल्यान येतोले तुमचे संस्थे लागीं म्हजो करार करता. तशेंच तुमचे बरोबर आसतल्या सगळ्या रोचना लागीं जावं ती सुकणीं, गोरवां, वासरां आनी खंयचीं जनवरां, तारवांतली भायर सरल्या आनी प्रितमेच्या जियेता तितल्याय लागीं हो म्हजो करार. तुमचे कडेन हांव असो करार करतां. जिवे रोचनेचो परतून कदींच बुड्डेंत नाश जावचो ना आनी कदींच बुद्दे वरवीं संवसाराचे घडटा जावची ना. देवान म्हणलें, म्हजे आनी तुमचे मदें आनी तुमचे बरोबर जियेतल्या सगळ्या रोचना लागीं जो हांव सदांकाळ तोखपाचो करार करतां, ताची ही आसा खुना. म्हजे आनी संवसारा मदें स्थापलेल्या कराराची खुना जावच्याक हांव म्हजे दोंदुबाल कुपांनी घालतलो. जेन्ना प्रितुमे वयर हांव कुपा जोमयतलो आनी कुपांनी दोंदुबाल दिश्टी पडटलो, ताचो हांव उगडास करतलो. आनी अशी आनी कदींच उदकाची बुद्धी आसची ना आनी सगळी जिवी रोचना नाताक जावची नात. देवाचें उतर हें, आमचो जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो हे स्रोत आमी हे परी गावया. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. तुज्यो वाट्यो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्या म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारक. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. तुजी
काकलूत विसरू नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्लो काळाचो मोग मनान दवर. तुज्या बोलेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरूं आसूं. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलून व्हरता. दुर्बल्यांक आपली वाट दाखयता. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. पागिवोन पेद्रूचे पयले चिटीवेले वाचप. भोव मोगाच्या वावा भयणीनो, जेजू क्रिस्ता सारको निरपराधी आसलो तरी आसतना आमकां देवा सोशी पावोवंक तो एकूच पावट पातकांक लागून मेलो. पातक्यां खातीर मेलो. मनशा सोयबा पोरमोणे ताचो जीव काडलो, पूण आत्म्या पोरमोणे ताका नवो जीव मेळ्ळो. आनी असो तो भोक्तिवंत बणकोणींत आसलोल्या आत्म्यांक सोडवणेची खबर परगटूंक गेलो. मागा देव आजून सोंसणीकाय धरून आसलो तेन्ना न्हंये बांदतालो त्या तारवार एक धाकटो 8 जाणांचो जोमो उदका वरी वाटावलो. तेन्नाच हे आत्मे बावार्थ दवरूंक राजी ना जाले. तेन्नाचें उदक आतांच्या तुमकां तारण दितोल्या पवित्र स्नानाची कुडां. ते कुडीचो बायलो मेल धुवन काडिना, पूण ह्या स्नानांत जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवणपणा वरवीं मनीस बऱ्या काळजान देवाक भास दिवन आपणाची भेटवणी करता. हो जेजू स्वर्गार भितर सरला आनी देवदूतांक, अधिकाऱ्यांक आनी पदव्यांक आपणा काल दवरून देवाच्या उजव्याक बसलोलो आसा. देवाचें उतर हे देवाचे वडोवकार. उद्गार. उंड्याच्या वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतल्या भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. जबाब सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून स्नान घेतले उपरांत रोखडोच आत्म्यान ताका ओरोण्यांत धाडलो आनी 40 दीस तो ओरोण्यांत रावलो आनी सैतान ताका नाडटालो. जोनवारां बराबर थंय तो रावलो आनी देवदूत ताची सेवा करताले. जुवांक धरून कैदी केले उपरांत जेजू गालिलेयाक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें पुरगटूंक लागलो. काळ बोल्लो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आकांनी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आज आमच्या इगोर्जेंत आमच्या गांवांत सुरू जावचें आसा त्या मिसावांचो विशय होच, जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. रिपेंट अँड बिलीव इन द गूड न्यूज. रिपेंट म्हळ्यार कोंकणी भाशेन जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात.
accept the good news. हो विशय घेवन हे आमचे रेदेमतोरीस पाद्री आजतान आमच्या गांवांत आमकां देवाचो उलो आयकूंक दितले. आमकां सगल्यांक जिवीत बदलपाची गरज आसा. आमच्या एक एकल्याच्या जिवितार नदर मारल्यार देर वील बी सम एरियाज इन आवर लायफ दॅट वी नीड टू चेंज. ग्रेक भाशेन मेथानोया म्हणटात. मेथानोया म्हणल्यार बदलप, नवसोदणी. आनी हो ताळो जेजून आपलें मिसांव सुरू केलें तेन्ना योहान बाप्तिस्ताच्या हातांनी स्नान घेतले उपरांत गालिल्याक सुरू केलो. काळ बोल्लो, देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनीक बरी खबर हो शुभ वर्तमान मानून घेयात. भाव भयणीनो, असलेच मनान हे आमचे याज्ञीक भाव आमच्या घराघांनी आयल्यात आमकां आमंत्रण दिवं. तरी आमंत्रण आमी स्विकारुया. Let us accept the invitation and all of us as one family participate in this mission which will go till Saturday. आज ते शेनवार पर्यंत आनी शेनवारा दिसाक तांकां दिल्ल्या पदवेंतल्यान आमकां ते पाप साहेबाच्या नांवान आशिर्वाद दितले आनी आमचेर आनी आमच्या गांवचेर देवाचो आशिर्वाद मागतले. भाव भयणीनो, देवचारान नाळ्ळो जेजूक आमी भाग्योन मार्कू एमांग दी अदर गॉस्पल्स धाकटुलें दिता. कितें म्हणटा तो? स्नान घेतले उपरांत आत्म्यान जेजूक अरोण्यान धाडलो आनी 40 दीस तो अरोण्यांत रावलो. सैतान हो देवचार ताका नाडटालो. दुसरी शुभ वर्तमानां मॅथ्यू एंड ल्यूक दे वील एक्सप्लेन. ताळण्यो घातल्यो त्यो. फातराचे उंडे कर, वयसान उडी मार, म्हाका नमस्कार कर. दे एक्सप्लेन इन डिटेल, बट नॉट सो मार्क. मार्क म्हणटा नाळ्ळो जेजूक. जनवरां बरोबर थंय तो रावलो. हेंवूय ताचेंच. जनवरां बरोबर थंय तो रावलो अरोण्यान. आनीक देवदूत ताची सेवा करताले. इतलींच उतरां भाग्योन मार्कूची. पूण आमी जाणा दर पयल्या आयताराक कॉरेजमांतल्या वी रिफ्लेक्ट ऑन द टेम्पटेशन्स ऑफ जीजस. भाव भयणीनो, इट इज नथींग ऑफ ओल्ड. आज पर्यान होच देवचार आमकां ताळणी घालीत आसा सगल्यांक. आमकां खरेदी यात्रा म्हूण जाता. लोक भरपूर येता बेश्टो घेवपाक. फर्निचर फेर म्हूण जाला आतां आमचे तालिगांव कम्युनिटी सेंटर. आमचे बेड पोन्ने जालां. बरें व्हडलीं बेड आहात. बरीं व्हडलीं बेडां आयल्या. सोफा पिळा जाला. नवो सोफा घेवया. द डेवल नोज आवर विकनेसीस. आमकां सारको पोक्को वडखता. आमकां उडून वता. कांय ना बेश्टी मॉलांत या. काकुलो मॉल नाजाल्यार थंय व्हडलें मॉल आसा. मॉल दी गोवा. दोंबुशकांचे हॉलांत जायते तरेची एक्झिबिशन्स जातात. या आमी आनी वस्तू हाडून आमी भोत्ता घरांत. थोडे फावटी वापरिनात त्यो. देवचार आमकां धाडटा. कित्याक तो आमची असोकताय, सगल्यांची असोकता वळखता. आमकांच न्हय, एग्जाम्पल दिता. एकूय माजरा लागीं एक धाकटें टीन हाडलें. त्या टिनांत खंय खावपाचें हाडलें. वयर सावन एकल्या सुकण्यान पयलें तें आनी ताका रूच आयली. आरे शी, म्हाका मेवलें जाल्यार बरें जावपाचें. ताणें सांगलें खंय माजराक, तूं म्हाका दिवशी इल्लेशी एकूच दिवशी खावंक मांसाचो कुडको. माजरान सांगलें बेश्टें मेळना. यू हॅव टू पे मी समथींग. कितें जाय? सुकण्यान विचारलें. एक तुजें पाक दी. एक पाक
बरें पाक दिलें, सुकण्यान खालें मांस, रूच लागली ताका. आनीक एक पाक दिलें, आनीक एक पाक दिलें, आनीक एक पाक दिलें. आनी जेन्ना माजरान पयलें ताजे लागीं उडूंक जावचें ना, मारलें बचत. सुकण्यां लागीं उडूंक जालें ना. सुकण्यां लागीं उडूंक जालें ना कित्याक ताणें मांस खावंक आपली पाखां विकलीं. And the bird became the victim of the cat. Cat knew the weakness of the bird. आमी वाटेर वता आसतना भोव करून हेवटेन सावंतवाडीच्यान वता आसतना आंबोली वता आसतना माकड आसात, जायते माकड आसात, धांवन येतात. माकडांक धरूंक तुमी जाणात कसली उपाय करतात, तांकां भिकणां घालतात, नाजाल्यार आडसराचें उदक काडून आडसर दवरतात. माकड कितें करता, हात घालता उगडलेल्या आडसरान, आडसर ना जाल्यार आडसरान भिकणां घालतात. आख्खो हात घालता आनी भिकणां सयत काडूंक सोदता, ताचे लागीं जायना. सांपडलो मागीर ताचेर नेट उडयतात, दवरतात. Even the animals get easily fooled. भावमडीनो मनशाचें कितें? The devil is prowling like a roaring lion to devour us. देवचार आमकां तरेच्यो ताळण्यो घालता. आनी ताळण्यांनी भावमडीनो आमी गुलाम जाता. कारण आमच्या लागीं मागण्यांची ताकद ना, मागण्यांचें बळ ना. आमी मागणी करूंक बसता तेन्ना पुरान देवचार आमकां धाडटा. रातचे समजुया तेच करूंक बसले आमी, मोबायल वाचता, फोन वाचता, टॅलिव्हिजनाचेर बरी सिरियल आसा, मातशें काबार करून तेच करुया. तेचे उपरांत आनीक एक सिरियल येता, तेच गेलो. देवचार भावमडीन आमचे विकनेस जाणा. आमी तेर्साक बसली जायते फावटी टेन करून बेल जाता, कोण थंय सोयरो आयला, तेच मागीर करुया. सोयरो आयला ताका पयलो एंटरटेन करुया, जालो तेच गेलो. आमची असोकताय बाबा मडिनो बोड ना मागण्याची. वी डोंट हॅव द स्ट्रेंथ. देखून आयचे शुभ वर्तमानांत आत्म्यान ताका ओरोण्यान धाडलो. Jesus was filled with the Holy Spirit. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. पारव्याच्या रुपान जॉर्दान नदींत स्नान घेतलें तेन्ना देवाचो आत्मो जेजूचेर देंवलो. आनी ह्या आत्म्याच्या बळान जेजू अरोण्यान गेलो. 40 दिसांची ताणें उपासान ह्यो 40 दीस 40 राती सारल्यो. आत्म्याचें बळ आसलें देखून ताणें देवचाराक पयस करूं येतालो. उंड्या वरवींच मनीस जियेना पयसर. एकाच देवाक नमस्कार कर. हांव तुका कित्याक नमस्कार करतलो? भाव मडिनो, आयज मनीस गुलाम जाला देवचाराचो. आमचे समाजाची नदर मारल्यार वी हॅव बिकम विक्टिम्स of the temptations, various temptations. भुरग्यांक सयत कोणाक सोडिना तो. भुरग्यांक सयत ते जाणट्यांक पुरान आमी गुलाम कशे जियेता. जेजू आमकां मेकळेपण दिवंक आयला. आमचे खातीर आमी फाटल्यान पळयता जेजू थंय जेत्सेमानीच्या मळ्यांत रोगोत उमेता. आपल्या कोश्टांची काल्स पडयता. असोक जाता. मनीस कसो म्हणटा, बापा ही काल्स म्हजे वयली पयस काड, पूण म्हजी कुशी न्हय तुजी कुशी जावं. आनी बापाक जाय जाता आपल्या पुतान आमचे खातीर ही काल्स पियेल्ली, हें रोगोत पियेल्लें तयार जाता. हें रोगोत खुर्सार व्हरूंक आमचे पासत.
The chalice represents his sufferings and the blood he would shed on the cross. And Jesus तयार जाता. पवित्र पुस्तक सांगता बुडयो येवन ताका बुजोवन दितात. ताचो घाम रोगतान बदलता. रोगताचो घाम येता जेजू. पयले सुवातेर नियाळून millions of people will not accept his sufferings. His sufferings for them would go waste. जायती लोक येताचे कश्ट आनी ताचे मरण आनी खुर्सार वारिल्ले रगत ताचे निर्फळ जाता. It was this that made him sweat blood. बांबडीन आज आमी घरा वयता आसतना मागुया आमकां एक एकल्याक देवचाराचे ताळणेचेर जोईत व्हरूंक. आमकां एक एकल्याक तो बरो वळखता. आज शिंजेचो बुधवार. शिंजेच्या बुधवाराकूच चड भूक लागता. कित्याक तूं जाणा आमी मागीर मोडटले म्हूण उपास. जायतीं जाणां येतात फादर विसरली हांव बुधवार म्हूण आज. मेळटा तें खालें. दुसरीं जाणां म्हणटली उपास करून कोण स्वर्गार गेला. The devil is prowling today like a roaring lion. ताचे थंय झुजूंक आमकां मागणें जाय. ताचे थंय झुजूंक जेजू भाशेन आत्म्याचें बोड जाय. ताचे भाशेन झुजूंक देवाच्या गोट संबंदांत आमी आसूंक जाय. हीच कृपा हे मिसांत सगल्यांक आमकां मागून घेवया. उबी रावया. भावार्थाची उच्चारणी करूया. सोतमंता देवाक सोरपद वेदार बापाक स्वर्गार आणि पृथ्वीच्या रोसणारा जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक पवित्र आत्म्यान गरवी सांबाळलो. अंकवार मरितावन जल्मलो. पोंस प्रदकांत ताणें खूश सुसले. ताका खुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका न्ही केलो. तो मेल्ल्या मदीं देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. सर्वविधार देवाच्या जग बसला. मृतांची आणि मेल्यांची मृत्यू विकून घेतलो. सोतमंता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सेवा. भयणी भावांनो आमची आतां थोडी मागणी बापाक आमी कालतिकायेन उबारुया. पावल मागण्याचें जिवीत नवसरता. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया. ह्या प्राचीत कालान मागण्याच्या बोलान आपलें आनी पोरजेचें जिवीत नवसरूंक तांच्या पावलांक उजवाड दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. पावल निस्वार्थीचें सेवेचें जिवीत नवसरता. आमच्या सरकारी सेवकां पासत मागुया. तोंड जातकात दोन बेस पोलोन न्हय पूण सेवेच्या मनान वावरूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. पावल संदानाचें जिवीत नवसरता. शांती पासत मागुया. झगडीं झुजां करून समाजाचें रूप बदललेलें आसा. आमी जिवंक आनी दुसऱ्यांकूय जिवंक दिवंक शांतीच्या उजवाडान बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता
भावार्थाचें जिवीत न्हवसोरता. ही चलपाची यात्रा सुफल जावंक जायत्यांचो पाठिंबो आमकां फावो जाला. आम्हा सोमेस्ताच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद सांत जुजे वाजाच्या मोजोतीन फावो जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बापा मोगाळा आमची थोडी मागणी आमी तुका उबारल्यान. हो काळ कुरपेचो, हो काळ तुजे वेंगेन परतून येवचो, हो काळ एकामेकाक बोगसूचो आनी एकामेका कडल्यान बोगसणें मागचो. हो काळ आमी आमच्या जिविताची नवसरणी करचो. प्राचीत काळांत जेन्ना आमी हे मिसांव सुरू करता आमचे सोमेस्तांचेर आनी रेदेमतोरीस पाद्रींचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ह्या मिसांवचो फोड आमचें जिवीत हे फिरगोजेन उदीक भावार्थाचें, उदीक बरवंशाचें आनी मोगाचें जायशें कोर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बसुया. जिने वाटे जिने किन्ना बेडोनेच्या वेळार आमी गायन गावया. C19 पान 30 आनी 6, C19 पेज 36. Suka pula koshna kate ezamele chine atta baba bedol tu gaudia ari sorya manga. Suka pula koshna kate ezamele chine atta baba bedol tu gaudia ari sorya manga. Lece ami somorbita che tu manu che portata. Allora chiama sarokal mislu tu che doyal bona. Lece ami somorbita che tu manu che portata. Allora chiama sarokal mislu tu che doyal bona. उबी रावया. भयणी भावांनूय आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या प्राणांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर म्हणून घेवन. भोव दयाळ बाप्पा, जेजूच्या 40 दिसांच्या उपासाचो उगडास करून आमी प्राचीत काळाची दणवण सुरू केल्या. ती आतां जीण बदलचे खऱ्या मनान आमी तुका समर्पिता. शेवट पुऱ्यान ती सांबाळूंक आनी देवचाराच्या सगळ्या ताळण्यांचेर जोयत व्हरून जिवीत बदलून शुभ वर्तमान काल्तिकायेन मानून घेवंक आमकां फाव कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक पावता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपद आनी सासनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. 40 दीस कुडीची बूक आनी तान बागोय नासतना जेजून ही आमची 40 दिसांची भोगती आपल्या उपासान पवित्र केली आनी पुर्विल्या सोरपाचे म्हणजे देवचाराचे सगळे फास काडून उडोवन खोटेपणाचें आमटें पयस करूंक आमकां शिकयलें. अशें पास्कांचो गूट फावो ते मनान समरंबून ह्याच पास्कांत आनंदान आमी सासणांक वांटो घेवंक पावतल्या. देखून देवदूतांनी भक्तां बरोबर तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Oh,
Barato sorbes Sorgani sosa Ona tuja moi Boga Usorbi tu gazoi Sorbes poracilami Yeda gazoi Usorbi tu gazoi देवा आमचे बापा तूं भोव पवित्र आनी आमचे ताय तुज्या भुरग्यां ताय तूं भोव दयाळ आनी मोगाळ देखून आमचे ताय तुजे ताय आमचे उपकारी मोन दाखोव हो उंडो आनी सोरो आमी तुज्या मुखार हाडटा आनी ह्या आमच्या देण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण मागता त्याच पवित्र आत्म्यान ही आमची देणी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दिव अशें तुवें आमकां दिलाय तो तुजो पूत जेजू आमी तुका भेटयतल्या आपले मरणाचे आदले राती जेजू आपल्या शिसां सांगताक जेवणाक बसलो जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका दिन वाचलो ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिवन म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातूच जेजून दाकांसऱ्यान बोलोवली कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो की आपल्या शिसांक दिवन म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक करोराचें रोगत पातकांचे बक्षणे मेलच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गूट पोर करुया बापा जेजून आमकां करूंक सांगलां तेंच आतां आमी करता ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो उगडास करून आमचे पासत खुर्सार खिळालेली ताची कूड आनी आमचे पासत खुर्सार वारयलेलें ताचें रोगत आयज आमी तुका भेटयता बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता ताचे बरोबर आमकांय तुजे वेंगेंत घे तूं आमचो मोग करताय देखून ह्या तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय तर हे जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना त्याच पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर आनी सगळे तरेचे ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक आमकां घोटाय दी फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा फिलीप आमचे बेस साहेबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा कडेन मनाचे काळजाचे एकवटांत आमकां सांबाळ आमच्या मेल्ल्या भावा भयण्यांक ल्हानांक आनी वडिलांक तुज्या सर्गीच्या सुखांत घे म्हूण आमी विस्वासान प्रार्थना अंकवार मारी देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्यून झुजे भाग्यून दोनूच आमचो आस्कारी भाग्यून मिगेल आनी सगळे भाग्यूंता बरोबर आमकांय स्वर्गार पावय हांगा एकटें आसलेल्या तुज्या भुरग्यांक तशेंच आपआपले घरांनी रावन हे मिसांत वांटो घेतल्यांची तूं दया कर तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण आमी मागता बापा कश्टान दुखींक सांपडलेल्या समेस्तांची दया कर
देसां देसांनी आसलेले आमचे क्रिस्ती भाव भयणांक आनी संवसारांतले सगळे मनशांक तुका ओळखूंक तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जिवंक कृपा दी. बापा, तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयला तोच मोग ओळखून आमी अजाप जाता आनी तुका वाखाणून म्हणटा. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांचो पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारुया. आमचे बापा, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य मुखेल येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ठाण्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सर्वाकंतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन पुतांक बळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या वार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी. तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणाच्या ससनांक. जेजूची शांती सदां काल तुमची सभे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिळे संवसाराचे भाग काटले आमची काकलत कोर. देवाची शिळे संवसाराचे भाग काटले आमची काकलत कोर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ताळणीचे जोयत वेल्लो जेजू हो स्वर्गराज्याची बरी खबर पुरगटूंक जिवीत बदलून शुभ वर्तमान पुरगटूंक आमकां आपयतलो जेजू हो. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ताचे जेवणांत भक्तीपुणी आतां वांटो घेतिली आमी सुभागी. म्हाका फावना पूण तुज्या एका छत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत शेवतना आमी गायन गावुया. ओरे परवोथार आमी D11 पान 53 D11 पेज 53. Ore porvodarami Elias Nobi Sarki Lamaro Karun Mechi Koshige na Bondoli Potsuryaco Sagadi Dace Jebor, Dace Bor Zomi Jezu, Zomi Jezu Zomi Jezu Potsuryaco Sagadi
Ojcico nasłano, Ewa bandanololo, Podsuriaco sagadi, Dace vor, Somi Gesù, Somi Gesù, Somi Gesù, Podsuriaco sagadi, Dace vor, Somi Gesù, Somi Gesù, Somi Gesù. प्रार्थना। सर्वेश्वरा आमचे बाप्पा, ह्या पयलेच आयताराक प्राचीत काळाच्या तुझ्या सुरगीच्या जेवणान तुवें आमकां बोल्लें. हे सुरगीच्या उंड्या वरवीं बावर तीर जाता, बरोवंसो वाडटा आनी मोग पेटटा. त्याच उंड्यान तुवें आमकां दादुशी केली देखून आमी तुका दिन भासता. आनी तुज्या तोंडांतल्यान दर एका शब्दान आमी जिवंक आनी जिविताची नवसरणी करूंक आमकां फाव कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. मातशें बसुया. भाव भयणीनो, आज आमी आमचें मिसांव सुरू करता. सांजे 6 वरांचेर आमी माटवांत भितर सरतले आनीक हें देवाच्या उतराचें फेस्त सुरू जातलें. आमी सगळीं वेळ काडून वांटो घेवया. जायत्यांक आमकां जायतें काम आसता, सदांच आसतलें, पूण हें देवाचें उतर आमकां आपयता. आमचें जिवीत आज इतलें सादें जालां, आमी नकळो आमी केन्ना मरतले. म्हणजे देवाच्या उतराचे फेस्तांत आमी सगळीं वांटो घेवया. कारण ह्या वर्साक आमकां आमच्या भावार्थाक 480 वर्सां जातात आनी 480 वर्सांचो उत्सव समारंभताना हे मिसांव आमी करूंक येवजिले. म्हणटच तुमी सगल्यांनी येवंक आनी तातूंत वांटो घेवंक आमी तुमचे लागीं विनंती करून मागता. आज आमच्या भुरग्यांची दोतून जाल्या. येता त्या आयताराकूय दोतून आसतली आनी त्या उपरांत 9:30 वरांचेर येता त्या आयताराक भुरग्यांचे मीस, संदेशकारां आनी आवय बापाय सांगाताक आर्गांचे मीस. आनी त्या उपरांत येता त्या आयताराक सांजे 7 वाजता कार्यावळ आसतली भावार्थाची गोवाय. आमची भुरगीं एक्टींग करतलीं आनी मागीर तांकां इनामां दिवपाक येतलीं. इनामां 100% एटेंडन्स, एकूय आयतार चुकय नासतना आयलेल्या भुरग्यांक एटेंडन्स इनाम आसतलें. बरे भाशेन परिक्षा केल्यात तांणी, परिक्षेक 1st, 2nd, 3rd इनाम आसतलो. आनीक वेल डिसिप्लीन शाळेंत बरे भाशेन रावतल्या भुरग्यांक इनाम आसतलें. तुमी सगल्यांनी तातूंत वांटो घेवंक मागता. आज आतां मीस जाल्या उपरांत आमच्या तरणाट्यांक जमात आसा आनीक ह्या तरणाट्यां लागीं फादर एंटनी लॉपीस उलयतलो. सगल्या तरणाट्यांनी हे जमातींत वांटो घेवंक आमी मागता ह्या मिसा उपरांत.
फाटल्या आयताराचें कलेक्शन जालें 64,100 आनी बुधवारा दीस कलेक्शन जालें 13,350. SSVP आमच्या गांवच्या दुबळ्यां खातीर तांचें दान जालें 21,227 रुपया 21,227. देव बरें करूं. लँथन बॉक्सीस आमी घराघरांनी पावयल्यात. कोणाकूच पावूंक ना जाल्यार ती सांकिस्तीन मेळटात, ना जाल्यार ऑफिसांत येवन व्हरची. ह्या वर्साक हें लँथन मिशन आमी लँथन बॉक्सीस हांव उद्देशी आमच्या दामांवच्या मिसावांक आमी तेंको दितले. दामांव दीव आमचे गोंयचे संघ प्रदेश आमच्या गोंयांत लागलेले आसात ते, आनी आमच्या नांवान एक चिजडा पॅरीश आमची आसा आनी दुसरे पॅरिशींनी पिलारचे पाद्री वावर करतात. नगर हवेली म्हणून वार आसा. सिल्वासा हें पुर्तुगेजांच्या हातांत आसलें पयलें. सिल्वासा इगोर्जेन गेल्यार आमी आजून पर्यंत पुर्तुगेज भाशेन ती कांतारां करतात. हिम्स इगोर्जेन मिसाक पुर्तुगेज भाशेन म्हणटात. दामांवचो जायतो लोक पुर्तुगेज उलयता, पूण तांची पुर्तुगेज टुटी फुटी म्हणटात तोली. आमी उलयता आसतना बंद जातात ती, पूण उलयतात आपल्या घरांनी आपल्या भुरग्यां लागीं. दामांवचें मिसांव आमचें. आनी बिश्प साहेब क्रिज्म दिवपाक थंय वेता, खबर घेवपाक पास्टरल विजीट करूंक वेता. म्हणटच थंय आमी आमचो आदार दिवया. ह्या वाठारांत जायते इगोर्जो आसात ज्यो आमचे पिलाचे पाद्री पळयतात. तो लोक चड दुबळो. आमचो तेंको आमी तांकां दिवया आनी आमकां वेळ मेळटा जाल्यार वचुया हें मिसांव पळोवंक. शुक्रारा दीस खुर्साची वाट मिसांवान जातली. शुक्रारा दीस खुर्साची वाट मिसांव जाता आसतना जातली. आनी त्या दिसाक अखेरीत आमचेर मागणी करतले फादर्स डिलिव्हरन्स आनी हिलींग प्रेयर्स. सोनवारा दिसाक निमणो दीस मिसांवाचो, त्या दिसाक सांजे आमचे इगोर्जेन इंग्लीश भाशेन मीस आसचें ना. येता त्या आयताराक सकाळची मिसां 6:30, 8 आनीक 9:30 ही मिसां माटवान जातली. फक्त सांजे 5:00 मीस इगोर्जेन जातले. येता त्या आयताराक 8 वरांचे मिसार आमची नवी विचून काडलेली PPC वांगडी भासावणी करतली. आनीक त्या दिसाक सावन ती नवी फिरगो सभा आमी स्थापतले. आमचे बरोबर फादर लिओ फेर्नांदीस हाजीर आसतलो हें मीस भेटोवंक आनीक तांचो सोपूत घेवंक. म्हणटच तांचे पासत मागुया ही फिरगो सभा आमची निवडून आयिल्ले सगळे वांगडी बरे भाशेन पवित्र सभे खातीर तांणी वावरूंक आमी हें मीस करतले. 8 वरांचें मीस जातलें माटवांत. आमी सगळीं वांटो घेवया आनी त्या उपरांत 9:30 भुरग्यांचें आर्गांचें मीस जातलें. फुडलो आयतार पवित्र बाळपणाक भेटयलेलो आयतार होली चायल्डहूड संडे. आमचे दोर्मदान आमी पाप साहेबाच्या आपोवण्याक उलो मारून होली चायल्डहूड हाका पाठोवन दितल्या. जेजूच्या कोश्टांचो नियाळ येता त्या आयताराक 5:30 इगोर्जेन जातलो आमचो दुसरो पास. प्राचीत काळांत दिसपटी मिसांत वांटो घेवंक उलो मारता. 6:30 आनी 7:30 आमची मिसां जातात. आमी बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवया. दर एक मीस म्हळ्यार जेजूच्या कालवाराचो योद्न. आमचे पासत खुर्सार खिळालेलो आनी आमचे पासत खुर्सार वाडयले ताचे रगत आमी मिसांत हाजीर करता. तशेंच घरांत समुदायान खुर्साची वाट चालू दवरुया. फाटल्या एप्रिलांत खोर कांतारी कार्यावळ आमी घडोवन हाडलेली. जायत्यांक घोडे दिसले खबर ना. स्पॉन्सरशीप सरकाराची मेळूंक खूब काळाव जालो. ते स्पॉन्सरशीप दितात पूण पयशे धाडिनात. जायतो उगत लागता. तुमी जाणात सगळो देशपेज काडून फाटल्या वर्साक खोर कांतार केल्लो ताचो फायदो 6,14,000 जाला
आमी आमचो भाव रॉबर्ट काब्राल जाणें फुडारीपण घेतलें आनी ताचे सांगाताक आदली PPC जायतो वावर केल्लो तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा हांव. सगलो देस्पेज आनीक येणावळ आमी नोटीस बोर्डार घातलेली आहा, तुमच्यांनी पळोवं येता. ही एक व्हडली कार्यावळ आनी ताका खूब खूब देस्पेज जाता. आमी ही एक कार्यावळ कोत्ता बूक करून आमचे ही संस्कृताय कोंकणी भास आनी कोंकणी भाशेची रूच आनी आमची कांतारां तांचो आमी उल्लेख करून एकावंट्स नोटीस बोर्डार घातल्यात. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक 6:30 प्रेयर ग्रूप 8 वरांचेर ओल्ड PPC बराबर नवे PPC वांगडी. 9:30 आमची संदेशकारां आनी सांजे कॉन्फ्रारिया पावसाचे मीस. 3 वाजता कॉन्फ्रारीच्या वांगड्यांक हांगा पास मांडटात ताचे खातीर. 3 वाजता तुमकां सगल्यांक हो मिसावांचो वावर तुमी बरे भाशेन तांकां हे दोगूय पाद्रींक तुमच्या घरांत घेतली आनी तुमी हें मागणें दिलां आनी इन्विटेशन दिलां. येवया सगलीं आनीक ताचो आमी उत्मीक फायदो काडुया. हांव रावतां सगलीं आमी येतलीं 2 वरां 6 ते 8 आनी अदीक बरे भाशेन जावंक आमी थंय बंद करतले हांव. जायतो पार्किंग लॉट आसा, बंद करतले हांव. आनी आमचे वॉलंटियर्स आसतले तुमकां कदेलां दाखोवंक. आमी 2000 कदेलां घालतले हांव माटवान. येवया सगलीं आनी बरे भाशेन तातूंत वांटो घेवया. अल्कोहॉलीक एनोनिमसांची जमात दर आयताराक 10:30 ते 12 पर्यंत. असले संकश्टाक सांपडलेल्यांक आमी मजत करुया. विलेज पंचायत तालिगांव कोडीत कोत्ता की येता त्या आयताराक मिटींग आसतली काजा दे पूब हांगा. ऑर्डिनरी ग्रामसभा मिटींग ऑफ जानेवारी 2024 25 तारखेर सकाळच्या 10 वरांचेर. ही मिटींग जातली बजेट एप्रूव करूंक आनी तुमची कसलीं सुचना आसात ती तुमी सरपंच आनी दुसऱ्या अधिकाऱ्यांच्या दोळ्या मुखार हाडूंक. मिटींग येता त्या आयताराक काज दे पूब हॉलांत. उबी रावया. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. सगळे तरेचे तळण्यांचेर जोयत व्हरूंक देवाची कृपेन जिवीत जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखा. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया F22 तुजो धर्म पुरगोटणार कोर पान 9 आनी 6 F22 पेज 96. Suya wasa, suya boga, soy marcota,